तेन्ना तुम्ही मागीर ह्या नव्या नाटकांनी कामां करताले, तशीच तुम्ही पोन्नी संगीत रंगभुमीची म्हणजे सौभद्रान करताले, मृच्छकटिकान करताले, मानापमानान संशय कल्लोळ ह्या नाटकांनी तुम्ही कामां करताले. हय. मागीर हळू एकंदर संगीत रंगभूमी वयली संगीत नाटकांच कमी जाली. खरें जालें. हळू संगीत रंगभूमी वयली नाटकां कमी जाली. कितें म्हणजे एक काळ असो आशिल्लो की जेन्ना अशें म्हणटाले की संगीत चड जालें म्हणून नाटकां कमी जालीं. जलसा जेन्ना आयलो संशय कल्लोळांतलो आनी जेन्ना संगीत म्हणजे जशें म्हणटा तशें संगीत जेन्ना दळूंक लागलें तेन्ना लोकांक वाज आयलो आनी लोक पयस गेले. तुमच्या नंतर संगीत नाटकां कमी जावपाचें कारण कितें दिसता तुमकां? मुख्य म्हणजे कितें जाणा की संगीत नाटकां गाता आसतना अभिनया कडेन आनी प्रोज कडेन जशें लक्ष दिवंक जाय तशें कोणूच दिना. म्हणजे नाट्य संगीत म्हणजे फक्त सुरान गाणें म्हणप हाचे पली कडेन कोण विचार करना. तशें करी आतां हांव काही क्लासीस घेता. क्लासीन एकट्यान म्हाका विचारलें, अहो तुम्ही हे मला गाणं शिकवलं पण ह्याचे ताना कुठे घ्यायच्या? म्हणजे तुम्हाला ताना घ्यायच्या तुम्हाला सांगितलं कोणी नाट्यसंगीतामध्ये? नाट्यसंगीत म्हणजे कितें की जें आपणाक उलोवंक जाय किंवा आपले भाव भावना किंवा विचार आसता ते संगीतात दाखोवप हें ते ताना मारून दाखोवन तशें कांय ना. तर ते त्या संगीतान दाखोवचें असो ताचो एकंदर विचार ताचो नाट्यसंगीत म्हणजे. पयलीं जातालें कितें, पयलीं ते बालगंधर्व वगैरे गाताले. म्हणजे बालगंधर्वाचे हाणें सांगलां, छोटा गंधर्वान एके ठिकाणी सांगलां की आपणें ताजें स्वयंवर नाटक पळोवपाक गेल्लो. तातूंतलें स्वकुल तारक सुता हें पद बालगंधर्वान 45 मिनटां गायलें आनी 45 मिनटां गावन तें नाटक हे थांबलां अशें आमकां दिसलें ना. अशें म्हणून हें स्टेटमेंट केलां छोटा गंधर्वान. पण आतां हांव विचार केलो आतां 45 मिनटां कोण गाणें आयकून घेतलो? तेन्ना जातालें तें. लोकांक कांय आयकूंक मेळनाशिल्लें संगीत नाटकां वगैरे. संगीत आयकूंक मेळनाशिल्लें. तें बालगंधर्वान ताका आयकयलें म्हणजे लोकांनी आयकलें. आतां 45 मिनटां कोण घातलो? म्हणजे आतां तो विचार करून उपकार पडना. आतां कितें करूंक जाय की संगीत नाटकां सादर करता आसतना थोडक्यात 5-7 मिनटां भितर ते विचार कशे मांडूंक मेळटले होच विचार करूंक जाय पयलो. हें करूंक जाय. म्हूण हांव कितें करूंक सोदतालो म्हाज्या मनान खरें सांगता तुमकां एक शिबीर घेवची अशी म्हजी एक इच्छा आसा गोंयांत. वा. आनी बरें 5-7 दिसांचें एक शिबीर घेवचें आनी नाट्य संगीत म्हणजे कशें कितें आसता तें सांगचें लोकांक म्हणून. आनी म्हाका अशें दिसता की गोंयचे भुरगे हे आत्मसात बेगीन करूंक शकतले कित्याक तांकां अजून संगीत नाटकांची आवड आसा. आतां नाट्य संगीत कशें पळया 1880 सालांत शाकुंतल आयलें. तर 1880 ते 1910 पर्यंत हो एक काळ. ह्या काळान सौभद्र, शाकुंतल, शापसंभ्रम, मृच्छकटीक, शारदा ही नाटकां आयलीं. पण ह्या नाटकांनी जी जुनी गाण्याची परंपरा जी आशिल्ली म्हणजे साकी, दिंडी, कामदा अशा प्रकारचीच पदां आसतालीं. पूण तातूंत एखादें पद बालगंधर्वान शाकुंतलान तें पद वगैरे छान म्हळें ताणें. तर तातूंत एक पद घेवचें. दुसरो काळ असो आसा की 1911 ते 1931-32 साला पर्यंत म्हणजे हो सुवर्ण काळ म्हणटात भांगराचो काळ नाट्य संगीताचो. त्या काळान बालगंधर्व गायकी निर्माण जाली. आमच्या गोंयच्या दिनांतरावांनी आपली गायकी निर्माण केली. तिसरे पेंढारकर आनी हांची ललीत कलादर्श हांची 3 प्रकारची 3 वेगळे वेगळे गायकी आशिल्ली. तर हातूंत एक पद घेवचें म्हणजे बालगंधर्वाचें एक पद त्या खातीर हांव पद सुद्दां निवड केल्ली. अनृताची गोपाला वगैरे हे शिकोवचें म्हणून. आनी दिनांतरावाचें पद एक घेवचें तांच्या स्टायलीचें वेगळें आनी पेंढारकरचें आनीक वेगळें घेवचें. ही तिनी गाणी ह्या गोंयच्या भुरग्यांक शिबिरांत शिकोवची. हो जाल्यार 2 काळ जाले. तिसरो काळ तो 1931-32 ताचे नंतर ती सिनेमाची आयली लाट आनी ती सगळीं संगीत नाटकां बाद जाली. तर ती 1960 पर्यंत ती तो काळ आशिल्लो 1932 ते 1960 पर्यंत. आनी त्या वेळार ज्योत्स्नाबाई भोळेनी एक आपली वेगळी परंपरा निर्माण केली म्हणजे भावगीत युक्त अशी म्हणजे तान वेन न घेता भावगीत वचत ती गाणी म्हळें. आनी त्याच वेळार छोटा गंधर्वूय प्रगट जालो म्हणजे आयलो फुडें आनी तो गावंक लागलो. ताणें आपली गायकी निर्माण केली. पूण ही जी नाटकां जी पडली ती तारे फुडें ती उबी रावंक शकली ना. ती 1960 पर्यंत.
आणि 1960 सालान पंडितराज जगन्नाथ हे विद्याधर गोखलेचे नाटक आणि सुवर्णतुला हे ताजेच नाटक, हय. ही 2 नाटकां आयली आणि ह्या 2 नाटकांतल्या पदांनी क्रांती निर्माण केली. म्हणजे सुवर्णतुलांतली आपलो प्रसाद सावकार गोंयचो काम हय, हय, करतालो हय. आणि पंडितराज जगन्नाथन तांणी काम केलें. बरोबर. तातूंत जी पदां आशिल्ली ती जास्त गावप ना, हां. एक 5-7 मिनटांच गावप, पूण कसदार गावप आणि वेगळी पद्धत. त्यावेळेस छोटा गंधर्वची थोडीशी पद्धत ताणें हाडली. म्हणजे जय गंगे भागीरथी वगैरे हे 7-8 मिनटां, जास्त म्हणून नाशिल्लो तो. तशेंच सुवर्णतुलांतली काही पदां 7-8 मिनटां म्हणप, हो ही परंपरा आयली. पूण कशें प्रोज मधून संगीत येतालें कशें तें तशें येतालें तें. म्हणून ती परंपरा वेगळी निर्माण जाली. म्हाकाय हाणें सांगलें आमकां गोपीनाथ सावकारान 5-6 मिनटां 6-7 मिनटांचे फुडें गावंक जाय, फुडें गावंक जायना आनी तसो हांव गातालो. तर ही वेगळी परंपरा निर्माण जाली. कसदार गावप, 6-7 मिनटांच गावप, अतिशय कस लावन गावप, पुणून भावनेक अनुकूल अशें प्रोज मधून गाणें कशें येता अशें येवंक जाय अशें आमकां शिकयलें तें. ही चवथी म्हणजे 1880 ते 1910, 1911 ते 1932, 1932 1960 आणि 1960च्या फुडें ही हो काळ तो 1985 पर्यंत. हे 4 काळांतली गाणी ही भुरग्यांक शिकोवची अशी म्हज्या मनान येता. त्या शिवाय आज खंय नाटकान काम करता आसतना फक्त पदां म्हणटात पूण अभिनय कसो करतात किंवा त्या शब्दांत सकून गाणें कशें येवचें ही शिकोवची म्हजी इच्छा आसा. त्या खातीर हांवें एक संशय कलोळांत एक प्रवेश आसा अश्विन शिरतो रेवतीचो, किंवा आमच्या हे जुन्या नाटकांतले. नवीन नाटकांतलें जें हें आसा ययाती आनी देवयानी, तातूंतलो कश्ट आनी देवयानी हांचो एक प्रवेश आसा. हे 2 प्रवेश भुरग्यांक शिकोवचे. म्हणजे संगीत नाटकां कशी बदलत गेली, नाट्य संगीत कशें बदलत गेलें आनी हे 2 प्रवेश कशें करूंक जाय हें दाखोवची भुरग्यांक म्हजी इच्छा आसा. ही कशी म्हजी फलद्रूप आनी म्हाका खूब तळमळ आसा शिकोवचें म्हणून, पूण तें वचून साधन इतलें खरें. म्हणजे नाट्यसंगीत म्हणपाचो एक बाजूच वेगळो, बाज वेगळो. आनी म्हाका दिसता नाटकान जेन्ना काम करता तेन्ना ताका पयलीं आलाप बिलाप घेवंक कांय मेळना. भाशण सोंपल्या बरोबर ताका स्वर ताबडतोब मेळूं जाय. मेळूं जाय. तो ताका ऑर्गनवालो दिता काय दिवना तें सुद्दां ताका वेळ ना. ते अत्यंत म्हत्वाची गोश्ट ती. ऑर्गनवाला सगळें नाटक पाठ आसूंक जाय तरूच तें जावंक शकता न्ही तें. आमचो तुळशीदास बोरकार किंवा आतां तो मकरंद कुंडले वगैरे मुंबय आसात ते बरोबर ते तालमी घेवन त्या प्रमाणे वाजयतात. ते म्हणजे ते ताणें भाशण सोंपलें गाणें सुरू जाय की पट करून स्वर येवंक जाय जाणा. आनी त्या वेळी तें तान मारून उपकारच पडना. आतां तान मारून उपकार पडना. आतां लोकांक सगळें गाणें आयकूंक मेळटा, वेगळी वेगळी गायकी आयकूंक मेळटा. आतां ती नाट्य संगीताची भावने पुरतेंच गावंक जाय अशें म्हाका दिसता. तुमी रामदास बाब तुमच्या वेळा खूब धडपड करची पडली तुमकां म्हणजे तुमच्या पिढीकूच सादारण की शिकपाक तुमी जें जाय तें करपाची तुमची तयारी आशिल्ली. तुमचे कडेन त्या पिढी कडेन पयसो नाशिल्लो पूण कश्ट करपाची तयारी आशिल्ली. आजच्या पिढी कडेन फॅसिलिटीज खूब आसा, तांकां आयकूंक खूब मेळटा. ताजो उपयोग आजची पिढी करून घेता अशें तुमकां दिसना म्हाका. आतां तुमी आतां म्हळें काय ना की त्रास काडटाले म्हणून. आतां म्हजो एक अनुभव सांगतो तुमकां. धन्य ते गायने कळा हे नाटक बोबेचें ते गोवा हिंदू असोसिएशन हाडलें. तर ताजे चाली करच्यो आशिल्ल्यो जितेंद्र अभिशेकी. पूण अभिशेकी बोवांक त्या वेळार अमेरिकेक वचपाची संदी आयली. म्हणून ताणें सांगलें कितें, एक तूं 6 म्हयने 5 म्हयने रावात तुमी, हांव येता मागीर थंय सकून, मागीर आमी नाटक काडया. पूण एसोसिएशनच्या लोकांच्या मनांत अशें आशिल्लें की नाटक बेगीन काडचें, कित्याक तो आतांच गेला गेला तुका ताणें तें स्मृती प्रत्यर्थ बेगीन नाटक काडचें म्हणून तूं जर वताल्यार आनी एसोसिएशन तुका खबर आसा न्ही एका व्यक्तीक महत्व दिना तें जावंक जाय म्हणून जावंक जाय. ते मागीर भीमसेन कडेन आयलें, भीमसेन जोशी कडेन. तर ताणें घेतलें तें तानसेनचेर म्हणटकूच. तर चाली दिवपाक म्हणून भीमसेनजी मुंबय आयले, एसोसिएशनच्या ऑफिसान आयले. पूण ताची तब्येत जरा बरी ना जाली. आयले ती तांची तब्येत बरी ना जाली. अशें 2दां जालें. म्हणटकूच मागीर अशें थारलें की हांवें पुण्याक वचप ताच्या घरा कडेन शिकपाक. म्हणून हांव थंय वतालों. कसो वतालों, म्हजें 5:15 पर्यंत ऑफिस आसतालें. एअर इंडियान नोकरी करतालो हांव. म्हणटकूच 5 ऑफिस सोडप परवानगी घेवन आनी थंय सकून टॅक्सी करून विटीक वचप.
5:10ची डेक्कन क्वीन पकडप, हां 8:30 पुण्यांक पावप आणि 8:30 ते सरळ भीमसेनजी कडेन वचचेले. ती 9 वरांचेर तो तयार आसतालो. ती 9 ते जवळ जवळ 11:30 पर्यंत हांवें ती तालीम करप. पेटयेवालो तबलजी घेवन ती तालीम करप, गाण्याचें समजून घेवप. ताचे कडेन भायर सरप, जेवण ना कांय ना. 12 स्टेशनचेर पावलो, पुणे स्टेशनचेर. 12:30ची मद्रास मेल आसताली. 12:30ची मद्रास मेल पकडून मुंबय येवप. 4:30 पावताले मुंबय ते. घरा कडेन वचप आनी बरोबर न्हिदप आनी पुन्हा उठप आनी पुन्हा ऑफिसाक वचप. अशें सद्दां वताले. अशें ना, 15 टायम्स म्हणजे रोज न्ही, पूण आठवड्यान 2 तरी जाताले, 2-3 तरी जाताले. अशें हांवें 15 टायम्स 15 वेळा हांव पुण्याक गेला. आतांचे कोण भुरगे करीत अशें? तुमचे बरोबर भिकोबाब आसताले दिसता भिकोबा म्हाका. आसतालो, भिकोबा आंगलो आसतालो. हय, भिकोबाई आंगले आसताले. आनी एकदम तो अशें जालां की मद्रास मेळून जागो खंय मेळना, खंय तरी घुसले. पळोवंक गेल्यार ती कोंबडीची पाटली आशिल्ली. विचारनाका अशा स्थितीन आमी अशें कोण आतांचे भुरगे कोण करीत? म्हाका सांगात तुमी. हय. ही कश्ट करची फुडें येवपाक तेन्ना जिद्द आशिल्ली. आतां थोडक्यान यश जाय, थोडक्यान. म्हाका दिसता की बेगीन आपूण प्रसिद्धीचेर पावप, पयशा फाटल्यान लागप. म्हाका दिसता पयसो आनी प्रसिद्धी ही तुमच्या कश्टाच्या फाटल्यान येत आसता. कश्ट केल्या शिवाय मेळनाशिल्लें. हय. आतां तुमी म्हळें काय ना, मानापान नाटक तें करचें ठरलें. म्हणटकच गोपीनाथ बाबाक म्हळें आं करया म्हणून. पयलीं मातशें ताणें फाटीं फुडें केलें ताणें, मागीर म्हणलें करया. तर पूण बाबा तूं 3 म्हयने तालीम करून त्या गाण्याची, 3 म्हयने गाण्याची तालीम, फक्त मानापान धैर्यधाराची तालीम. आनी हांवें गोविंदबाब अग्नी कडेन हांवें 3 म्हयने वचचें हां, एवरी डे फक्त ही गाणी शिकपाक. म्हणजे आनी तेन्ना म्हाका गोविंद बाबान दिनाचाळ कसो गातालो, बालगंधर्व कसो गातालो, पेंढारकरची ही कशी गाता, ही ताणें सविस्तर म्हाका म्हायती दिली. ताचो म्हाका इतलो उपयोग जालो. म्हणून म्हजी जी पदां आशिल्लीं मानापानांतली वेगळी, इतरां पेक्षा वेगळी. लोकांनी म्हाका म्हळें कितें, आरे तूं आतां धैर्यधरचें काम करता खरो, पूण ते हो आसा छोटा गंधर्व आसा, राम मराठी आसा, सुरेश हळदणकर आसा, तुका कशें तुजो निभाव लागतलो. पळय रे म्हळें कशें जाता तें. पूण हें तांणी म्हाका जें शिकयलें आनी म्हजें वेगळेपण आयलें तें, त्यामुळे कितें जालें की लोकांक आवडलो. हय. म्हजे कडेन रेकॉर्डिंग आसा. आमची एक संयुक्त मानापानचो प्रयोग जाल्लो अच्छा. हाचो मानापानचो हां 1971 सालान. हां. म्हणजे 1971 म्हणजे तेन्ना 50 वर्सां जालीं त्या संयुक्त मानापानाक. कारण संयुक्त मानापान म्हणजे बालगंधर्व आणि केशवराव भोसले 1961 जालें. हय, हय. ताच्या स्मरणार्थ म्हणून एक हां, संयुक्त हां, प्रभाव हां, हें केल्लो. हां, हां. तर पयल्या 2 अंकान हांव धैर्यधर आनी दुसरी भामिनी आशिल्ली कानोपात्र म्हणून. आनी फुडल्या 2 अंकान राम मराठे आनी जयबालाबाई श्रीधर अशें हें केलें. अच्छा. आनी त्या एका पदाक म्हाका ते टाळयो ज्यो मेळ्ळ्या काय, त्यो टाळयो म्हाका म्हणजे याद सुद्दां केल्यार म्हाका आनंद जाता. इतलें बरें तें हें जालें. म्हाका टाळयो पडल्यो म्हाका त्या गाण्याच्यो. म्हणजे इतली मेहनत घेवन तें गाणें बरें जालें अशें सांगतलें. म्हाका दिसता की खंयचीय आपल्याक जाल्यार आवड आसत जाल्यार ताज्या खातीर कितली मेहनत करपाची तयारी ही मनशाची आसूं जाय आनी कलाकाराची तर आसूंकच आसूं जाय. ती मेहनत जाल्यार तरण्याच्या आशिल्ल्या वयांत करत आनी आपल्या गुरू कडल्यान जितलें घेवंक मेळटा तितलें कश्ट करून जाल्यार घेत जाल्यार ताजो फायदो हो मरसर जावंक शकता. हाजें उत्कृश्ट उदाहरण म्हणजे आज आमचे कडेन गजाली मारपी पंडीत रामदास कामत हांचें आसा. तांणी हांगा एक आपल्या मनांतली इच्छा प्रगटायली की गोंयच्या भुरग्यांक घेवन एक 7-8 दिसांचें नाट्य प्रशिक्षण शिबीर म्हणजे संगीत, नाट्य संगीत ताजे 1-2 नाटकांतले प्रवेश करपाचे आनी वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीची वेगळ्या वेगळ्या काळांतलें नाट्य संगीत हें तांचे कडल्यान बसोवन घेवपाचें. गोंयांत आमचें सांस्कृतीक संचालनालय आसा, कला अकादमी सारकी संस्था आसा, आनीक हेर कितल्योश्योच संस्था अशे संगिताचे कार्यक्रम करपी आसा. म्हाका दिसता एक येदो व्हडलो मनीस जाणें नाट्य संगीत ह्या प्रकारांत आपलें एक वेगळें स्थान निर्माण केलां असो मनीस हांगा येवन गोंयच्या भुरग्यांक जाल्यार शिकोवंक सोदता जाल्यार म्हाका दिसता ही संद आमी हातची वचूंक दिवंक जायना. हाजेर अवश्य प्रत्येक स्तराचेर विचार जातलो अशी आशा आमी बाळगतात. रामदास बाब, तुमी मुद्दम ह्या प्रुडंट मिडियाच्या गजाली कार्यक्रमान आयले त्या बद्दल तुमचो धन्यवाद. म्हाका संधी दिल्या बद्दल मी अतिशय आभारी.